न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी या डेस्क इनचार्ज सुशांत गावस हांच्या कडेन। सर, तुमचे कडेन खंयची अपडेट आसा? रान हक्क कायद्या खाला ज्या ज्या लोकांनी दावे दाखल केल्ले ते सगळ्या लोकांचे दावे 19 डिसेंबराक निकालात काडून तांकां त्याच दिसा सनदी दितले अशें म्हत्वाचें स्टेटमेंट मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। 2006 वर्सा केंद्र सरकारान एक कायदो काडिल्लो। तो कायदो असो की रानवटी वाठारांत जे लोक राबितो करून आसात त्या लोकांक रान हक्क कायद्या खाला ते तांची जी वयवाड आसा त्या वयवाटीचे हक्क सांगपाक येतलो आनी रान हक्क कायदो ह्या कायद्या खाला तांकां दावे दाखल करपाक येतले। हे दावे पंचायत पावंड्या वयल्यान उपरांत मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, जिल्लोधिकारी आनी उपरांत सरकार म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हे दावे निकालात काडटले। आतां मेरेन 10,500 दावे लोकांनी दाखल केल्ले। तातूंतले कांय दावे थोड्या लोकांनी चुकून रेव्हेन्यू लँडाचेर केल्ले, पूण रेव्हेन्यू लँडाक हो जो कायदो आसा तो लागू जायना। रानवटी वाठार म्हणजे फॉरेस्ट एरिया आनी जंगल वाठारांत जे लोक पयलींच्यान राबितो करून आसात तांकांच हो जो कायदो आहा तो लागता। सो ह्या कायद्या प्रमाण 10,500 दावे आसा ते बेगीनच निकालात काडून 19 डिसेंबराक 10,500 म्हटल्यार सगळ्यात जितले आतां मेरेन दावे दाखल केले त्या सगळ्या लोकांक तांच्यो सनदी मेळटल्यो। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी अशी की आयच्यान शाळा सुरू जाल्ली आसात आनी आयचो शाळेचो पयलो दीस आशिल्लो आनी भर पावसान कांय शाळा दुरुस्ते खातीर घेतिल्ल्यो आनी पावस पडिल्ल्या कारणान ह्यो शाळांचे दुरुस्ती काम आहा ते अर्दवट उरिल्ले। शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे सांगता ते प्रमाण 10 ते 12 शाळा सद्याक दुरुस्त जावपाच्यो आसात, पूण मुख्यमंत्री सांगता 5 ते 6 शाळा। शिक्षण संचालक एक सांगता आनी मुख्यमंत्री दुसरे सांगता। सो हातूंत खंय तरी तफावत आशिल्ल्याची दिसून येता, पूण खऱ्योच कांय शाळा अजून दुरुस्त जावपाच्यो आसात ताका लागून त्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांक दुसरे कडेन हलयल्या। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमी 7 वरांचेर पळयात। आनी आयज वर्षान एक रिपोर्ट केलेलो आसा तो शाळा आयज सुरू जाल्या आनी कांय शाळांची जी दुरुस्तीची कामां आसा ती अर्दवट केलेली आसा। ताच्या कडल्यान जाणून घेवया तांणी खंयची आयज न्यूज केल्या ती। आयज म्हणजे आयच्यान सगळ्या भुरग्यांच्यो ज्यो आसा त्यो शाळा, स्कूल, मागीर हाय सेकंडरी सगळें सुरू जालां। जाल्यार आयज आमी तालिगांव हांगासरलो आमी जर पळयलें जाल्यार फाटले कांय दिसाच्यान PWDन सगळे स्कूल, शाळा जी आसा तांची दुरुस्ती करपा खातीर म्हणजे ओपन केलेले। आनी आतां जर पळयलें जाल्यार आयच्यान स्कुलां स्टार्ट जाता, पूण ताळगांवची जी सरकारी प्रायमरी स्कूल जी आसा ताळगांव थंयसरले ते बंद आसा शाळा ती। ताचें कारण म्हटल्यार तांचें जें काम आसा तें आजून पुराय जावंक नाशिल्ल्या कारणान थंयसरल्या सगळ्या भुरग्यांक जे आसा ते म्हणजे तांचे लागसारात जे एक हॉल आसा म्हणजे कासा दे पाओ दे तालिगांव हे जे हॉल आसा तातूंत तांकां शिफ्ट केलां आनी फुडलो एक वीक म्हणजे फुडल्या सोमारच्यान जे आसा ते ह्या भुरग्यांक परत त्या स्कुलान शिफ्ट करतले। आनी त्याच प्रमाणे म्हणजे तांचे जे भुरग्यांचे जे पालक आसा तांकां सुद्दां कळीत केल्लेले आसा की बाबा
फुडले जे कांय दीस आसा म्हणजे फुडले सोमार मेरेन ते म्हणजे त्या हॉलान भुरग्यांक सगळ्यांक हाडपाचे ही जाली तालिगांवची परिस्थिती. त्याच प्रमाणे जर आमी पळयलें भाटल्यान चिंचोळी म्हणजे सरकारी मुळावी शाळा जी आसा तांची जर आमी परिस्थिती पळयली जाल्यार सारकीच वायट परिस्थिती आनी लोकांक किंवा बाबा भुरग्यांच्या पेरंट्सांक दाखोवपा खातीर फक्त PWDन ते शाळेचेर फक्त ते पत्रे घालून दवरल्यात आनी जर भितून वचून ताची परिस्थिती समज जर आमी पळयली जाल्यार सारकी बिकट परिस्थिती आसा. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे आजून मेरेन ते टिचर्सांक तांच्यांनी सांगूंक ना की ही जी शाळा आसा ती केन्ना म्हणजे त्याचें काम जें आसा तें पुराय जातलें. त्याच प्रमाणे आमी टिचर्सां कडेन उलयली तेन्ना तांच्यांनी सुद्दां आमकां सांगलें की 13 मेक जें आसा तें हें काम करपाक तांच्यांनी सुरू केलेलें आनी फक्त 2च दीस आसा ते तांच्यांनी काम केलें आनी फुडले जे दीस आसा तो म्हणजे अवकाळी सगळो पावस जो आसा तो फूल ह्या शाळेंनी गेलो. ते समज जर आमी ते व्हिडिओ पळयले जाल्यार ताचेर कळटा की सगळें उदक जें आसा तें भिंतींचेर गळोन सगळी भिंत सगळी तांबडीच जाल्लेली आसा. त्याच प्रमाणे थंयसर जर आमी पळयलें जाल्यार लायटीचें काम करप चालू आशिल्लें आनी आतां आयच्यान थंयसर भुरगीं येतात आनी तांची सुरक्षा पयलीं पळोवपाक जाय. पूण जर थंय पळयलें जाल्यार लायटीचे जे वायरी बीन आसा ते सगळे तशेंच दवरलेले आसा आनी तांची मागणी आसा की बेगिनाच बेगीन PWDन ही कामां करपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक सुरक्षेन थंयसर शिकपाक दिवपाक जाय. जाल्यार ही सविस्तर बातमी तुमी 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक शकता. आणि एक महत्त्वाचे अपडेट म्हळ्यार बसतोडा जे कपलाचेर मारपेट जाले त्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन काल राती तिगांक अटक केलेली आसा मयड्याच्या आनी आतां त्या तिगांकूय 5 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमी या दिप्ती कडेन. गोंयची आर्थीक राजधानी म्हळ्यार अंत्रूज म्हाल म्हळ्यार फोंडे हांगा सद्या आतां खून चोरी अनैसर्गीक मरणां सारक्यो घडणुको दिसपट्ट्यो वाडत आसा. तातूंत अशें आसतनाय फोंडे पुलिसां कडेन अजून मेरेन रॉबर्ट व्हॅन जी आसा ती ना आनी हाका लागून खंय तरी लोकांची बी तितलीच गैरसोय जाता. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले ती रॉबर्ट व्हॅन जी आसा ती ना दुरुस्त आसा. सो ह्या विशींचो जो खाशेलो रिपोर्ट केल्लो आसा तो तुमी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे बुलेटिनान तशेंच आमचे हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांचेर मुजरत पोवचो. हेज्यान फुडली अपडेट घेवपा खातीर या ऐश्वर्या केरकरा कडेन. तारीवाडा शिरोड्या वाठारांत आशिल्ल्या सरकारी मुळाव्या शाळेच्या इमारतीक गळटी लागलेली आसा. देखून शाळेची दुरुस्ती करची अशी मागणी पालकांनी केल्ली मात सरकारान हाचेर दुर्लक्ष केलां अशें पालकांचें म्हणणें आसा. देखून बेगोबेग हे शाळेची दुरुस्ती करची अशी तांची मागणी आसा. दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर फाटल्या दोन म्हयन्यां सावन बंद आसा. 2 दिसां भितर हो कावंटर सुरू करचो अशी नाजाल्यार आमी फुडली कारवाय करतले अशी शिटकावणी ब्लू कॅब टॅक्सी वेवसायिकांनी दिल्ली आसा. आनी तिसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा म्हळ्यार कुडतरे वाठारांत हावजींग प्रकल्पा खातीर बेकायदेशीर दोंगर कापणी करून प्लॉट करपाचें काम सुरू आसा. देखून ह्या वाठारांत लायटीचे तशेंच उदकाची समस्या आसा. अशें आसतनाय आनीक भायल्या लोकांचें सेटलमेंट हांगासर येत जाल्यार हे आनीक चड समस्या निर्माण जातली. हाका लागून थंयच्या थळाव्यांनी ह्या हावजींग प्रकल्पाक खर विरोध केल्लो आसा. तशेंच असल्या तरेचे आनी खंयचेच प्रकल्प आमी ह्या वाठारांत येवपाक दिवचे ना अशें आदलो जिल्हा पंचायत सदस्य मोरेन रिबोला हांणी सांगिल्लें आसा. ह्यो सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात. आतां तुमकां ज्यो सब एडिटरांनी आनी एंकर्सांनी रिपोर्टरांनी ज्यो बातम्यो सांगल्या त्यो तुमी 7च्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. इतले म्हणीत हे न्यूज रूम बुलेटिन हांव हांगा सोंपयता. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव उत्तेजा नवनाथ गावस. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.